लोकांक दिसता नवो बांदिल्लो रस्तो निदान 3 वर्सां तरी तिगून उरचो, पूण नावेलेचो हायवे पावसान वता व्हांवून. कंत्राटदाराचेर खुबळत वाहन चालक. मडगांवच्या माथानी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्साची जाल्या अवतिकाय. नळ गळटात, टायल्स फुटल्यात, लोक भियेतात इमारतीत येवपाक. मुख्यमंत्री पदावेल्यान काडून उडयात प्रमोद सावंताक आनी बसयात ताच्या जाग्यार विश्वजीत राणे वा मायकल लोबोक, मागता गोवा फॉरवर्ड पार्टी. तीन म्हयन्यां खातीर फुडें धुकल्ल्यो 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको फुडली तारीख बेगीनच करतले जाहीर. वांगडाच जाव येता जिल्लो पंचायत आनी नगरपालिकांच्यो वेंचणुको. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. प्रमोद सावंताक ताच्या कदेला वयल्यान देंवोवन ताच्या जाग्यार विश्वजीत राणे वा मायकल लोबोक मुख्यमंत्री म्हूण बसयात, गोवा फॉरवर्डान प्रधानमंत्र्या कडेन मागला. हालींच वागातोर जाल्ले एके पार्टेंत राजकारणाक वेगळेच मोडण दिला. पार्टी घडोवन हाडपी कांय वरिश्ठ राजकारणी आनी अधिकाऱ्यां बरोबर दिश्टी पडले. पळयात पुराय स्टोरी. हे पार्टीत वांटेकार जाल्ल्या 18 लोकांबरोबर पुलिसांनी कपिल झवेरी ह्या अभिनेत्याकय अटक केला. हे घडणुके वयल्यान भाजपा सरकार आनी हणजूण पुलिसांक विरोधकांनी बरेच ओडीर काडल्यात. हे भाजपा सरकार गोंयांतल्या ड्रग्स वेव्हारांक पालव दिता. आतां आयिल्लो डीजीपी नवो आसत पूण सरकाराचे आनी ड्रग्सवाल्यांचे हितसंबंद आसतात हें तेका एखादे वेळ खबर नाशें दिसता. रेव पार्टी होस्ट करपी अभिनेतो कपिल झवेरीक अरेस्ट केल्ल्याचे फोटे सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात. ताचेर गोवा फॉरवर्डान खर प्रतिक्रिया दिल्या. शिवोले मतदारसंघान एक तो चित्रपट अभिनेतो कमल झवेरी म्हणून ताणे एक रेव पार्टी, अंमली पदार्थांची पार्टी धूम धडाक्यान थंय वाजयली. झवेरी म्हणटा तो हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यांक मेळून गेला, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांकां मेळून गेला, म्हज्या शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकांय मेळून गेला. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पयलीं मिकी म्हणटालो ड्रग्सवाल्यांचे राजकारणाचे बी मिकी पाशेको म्हणी संबंद आसा. राजकारणाचे न्ही, हांगा सरकारूच ड्रग्स चलयता काय अशें आतां दिसलां. ड्रग्साचे वेव्हार सरकाराच्या आशिर्वादान चलता. आमचे नवीन जे डीजीपी आता बदलून आयल्या, मुकेश कुमार मीना, तांकां बहुतेक हे सरकाराचे आनी ड्रग्सवाल्यांचे जे हितसंबंध गुंतलेले आसात ते खबर नासतले म्हणून ताणें ती रेड मारली आनी SP शोभित सक्सेना हाणी वचून ती रेड मारून 20-25 जाणांक धरले. आता हातूंत भितर ड्रग्साचो धंदो म्हणटा पळय, त्या धंद्यान रोखडेच पयशे डबल न्हू 10 पटीन जातात. स्वतः सरकारच जर अशा तरेचे धंदे करता जाल्यार तो न्याय आनी कसलो मेळपाचो आसा. आज प्रधानमंत्री ज्या तरेन उलयता की नशामुक्त भारत, पण आज गोंया भितरूच ताका हरताळ फासलेलो वयता. डायरेक्ट हांव पंतप्रधानांक एक आर्जवाची, एक आर्ततेची अशी हाक दिता की पयलीं एक उडता पंजाब म्हणून पिक्चर आसताले, आतां हे उडता गोवा करपाचें ठरलां काय कितें. हांव डायरेक्ट साथ घालता प्रधानमंत्र्यांक की मुख्यमंत्र्यांक तुमी बेगोबेग पांयउतार करचो, म्हजी मागणी आसा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान. आनी एक थंय दुसरो एक लायक आनी कर्तबगार असो मुख्यमंत्री म्हणून एक तर विश्वजीत राणे आसा, नाजाल्यार
मायकल लोबो आसा अशा तरेच्या कर्तबगार मंत्र्यांक मुख्यमंत्री तुम्ही करचे अशें म्हाका दिसता. हणजूण पुलीस निरीक्षक सूरज गांवस आणि PSI विदेश पिळगांवकाराचेर विनोद पालेकारान टिका केल्या. तो म्हणटा आयज मेरेन हे पुलीस स्टेशन घुवळी वखदांच्या वेव्हारांक पालव दिताले. रेव पार्ट्यांचेर कारवाय करिनाशिल्ल्यान सूरज गांवसाक हणजूण पुलीस स्टेशनांतल्यान काडून उडोवचो अशें पालेकारान मागलां. हे दोगूय पुलीस ड्रग्स माफियाच्या गँगात सामील आसात असो गंभीर आरोपय तो करता. पुलीस स्टेशनाचे जे पळय इन्स्पेक्टर आसा सूरज गांवस यांका कोणाचो आशीर्वाद आसा. हांवें सातत्यान इतक्यो मागण्यो करून सुद्दां ताका निलंबीत करचो म्हणून कितक्यो मागण्यो केल्यो हांवें. तो आनी एक थंयसर PSI आसा विदेश पिळगांवकर म्हणून. हो विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो सगळ्या ड्रग्स वाल्यांक कडेन भोंवता. म्हाका खबर आसा एकदां लास्ट सिजनाक अशीच पार्ट्यो जाताल्यो आनी हांव सातत्यान हेचेर आवाज उठयतालो. हांवें अशेंच हे शोभीत सक्सेना त्या वेळार एंटी नार्कोटिक्सान आसले आनी तांकां हांवें सांगिल्लें की अशें एका जाग्यार पार्टी चलता आनी तुमी थंय या आनी रेड करा म्हणून हांव थंय त्या स्पॉटाचेर रावलो. पुलीस स्टेशनाक खंयच्यान कळ्ळें काय कळना म्हाका की होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो. हांव ज्या स्पॉटार राविल्लो थंय येवन त्या ड्रग्सवाल्याक सांगलें की आवाज बी कमी करा म्हणून आनी ताणें त्या ड्रग्सवाल्यान आवाज कमी केलो आनी हांव त्या स्पॉटाचेर रावन पळयता आनी हो तेजे कडल्यान दुसऱ्या ड्रग्सवाल्या कडेन गेलो आनी हांव हेजो पाठलाग करता फाटल्यान. वेशा वेवसायांक प्रवृत्त करपाक हेचो खूब हातभार आसा म्हणून ताका 2 फावटी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ट्रान्सफर केल्लो. पण तो सरकारी जावंय कसो परत परत शिवोले मतदारसंघातल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परत परत येता. कित्याक येता तो? हेका कोणाचो आशीर्वाद आसा म्हणून तो येता? मुख्यमंत्र्यांक दिसना हे. कपिल झवेरी गोंयांतल्या साबार राजकारण्यांक मेळ्ळ्याचे फोटे व्हायरल जाल्यात. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सहकार मंत्री गोविंद गावडे हांचे बरोबर त्याचे फोटो आसात. हे फोटो सोशल मिडियाचेर झळकपाक लागल्या उपरांत ही फक्त ऑफिशियल भेट आशिल्ली अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्टीकरण दिलां. पुलिसांनी आपलो तपास आनी कारवाय चालूच दवरची अशें आपणें सांगिल्ल्याचें तो म्हणटा. जाल्यार गोविंद गावडे सांगतात तिरुपती मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे शाखेचे उक्तावण करपा खातीर झवेरी आपणाक निमंत्रण दिवपा खातीर आयिल्लो पूण आपूण तें न्हयकारलें अशें गावडेन सांगलें. काल जो अरेस्ट जाल्लो आसा ते जर पळयलें तुमी जाल्यार हितून कशें करून हे ड्रग्साचे बिझनेस एक्सपर्टां हाडून प्रमोशन करतात गोंयांत. म्हणजे ही ड्रग्स पार्टी काल जाली, ड्रग पार्टी काल जाली, तेजे ब्लेसिंग घेवपाक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा आनी हे हांगा सेटिंग जालां. आनी सेटिंग जाता आसतना तांगेलो पयलींचो अध्यक्षूय आसा आनी हे क्लियर कट सेटिंग. आनी हेजे पयलीं मंत्रिमंडळांतल्या मंत्र्यान सांगलां. म्हाका दिसता मायकल लोबोन डायरेक्टली सांगलेलें आसा की हे सगळ्यांक खबर आसा म्हणून आनी आपल्याकूय खबर आसा म्हणून. पण त्याच्या नंतर मायकल लोबोन कितें केलें? मायकल लोबोय त्यांच्या बरोबर आता सारको जॉईन जावन त्याच्याय ब्लेसिंगान हें चालू आसा काय आमी मायकल लोबोक विचारपाक सोदता. पूण मायकल लोबो आतां ओगी कित्याक तेन्ना बोवा मारतालो आनी त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सायडीकूच तेकोनूच हें जाता आनी मायकल लोबोचो एक शब्दूय येना ह्या हितून. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान क्लिंटन डिसोजा आनी अमर चावरिया. कोविडाक लागून राज्य वेंचणूक आयोगान 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको 3 म्हयन्यां खातीर फुडें धुकल्ल्यात. 18 ऑक्टोबराक त्यो जावपाच्यो आसल्यो. एकूण परिस्थितीचो नियाळ घेतले उपरांत ZP वेंचणुकां बरोबर नगरपालिकांच्या वेंचणुकांचोय निर्णय जातलो. राज्य वेंचणूक आयुक्त RK श्रीवास्तवान सांगलें कोविडाक लागून उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार व्यस्त आशिल्ल्यान तांकां RO आनी ARO म्हण नेमपाक मेळचे नात. 7 जानेवारीक सरकारान वेंचणुकेची तयारी करची अशें म्हणत प्रशासनाक सुचोवण्यो दिल्ल्यो. पालिकांचो कार्यकाळ 4 नोव्हेंबराक सोंपता. अशे परिस्थितीत वेंचणूक आयोग पालिका आनी ZP दोनूय वेंचणुको वांगडाच घेवपाचो विचार करता. And Commission did not think it prudent to go ahead and force the election on this fixed date. Otherwise, many of the people
who are going to be around for election purposes will be exposing themselves to the threat of spread of coronavirus. Democracy, we know, is for the people, by the people and of the people. So we don't want people to come to risk and their life should not be compromised from going ahead with the election process. So we thought it prudent to postpone the fixed election by 3 months. So Election Commission today announces the postponement of general election to 11 municipal councils, which was fixed on 18th October. We postpone it by 3 months. Zilla Panchayat election, as you are already aware, only the date of poll, which was fixed on 22nd March, we could not hold the poll. So we have postponed that date also. And we have not taken any fresh call when to hold that polling, which was postponed. So it will happen in due course. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. फाटल्या 24 वरांत 900 परस चड जाणांनी निमणो श्वास घेतलो. हे दुयेंती धरून कोरोनान मरप्यांचो आंकडो भारतांत 50,000 परसय फुडें पावला. जाल्यार दुयेंसमुक्त जावप्यांचो आंकडोय 20 लाखां वयर गेला. एकूण केशी मात 26,47,000 पावल्यात. तातूंत यूपी दिल्लीकय फाटी घातल्या. भारतांत एकाच दिसात 57,981 कोविड-19 केशींची नोंद केल्या. फाटले 24 वरां भितर 941 जाणांक मरण येयलां, जाल्यार 57,584 पेशंट डिस्चार्ज मेळून घरा गेल्यात. आयज मेरेन भारतांत 26,47,663 कोविड-19 पेशंटांची नोंद केल्या. एक्टीव केशी 6,76,000 वयर पावल्यात. 50,921 जाणांक मरण आयिल्ल्याची बातमी मेळ्ळ्या, जाल्यार 19,19,842 लोक बरे जावन घरा गेल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी देशांतली कोरोनान खास्तिको काडपाक लायिल्ली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्र 5,95,000 पावला, जाल्यार तामिळनाडूंतल्यो केसी 3,38,000 पावल्यात. आंध्र प्रदेशांतलो आंकडो 2,89,000 जाला. फाटोफाट आसा कर्नाटक 2,26,000 आनी यूपीतलो आंकडो पावला 1,54,000. एकूण संवसाराचें चित्र पळयलें जाल्यार एकाच दिसांत 2,16,000 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. कोविड-19च्यो केसी आतां मेरेन 2,18,00,000 वयर पावल्यात. 7,73,000 लोकांक मरण येयलां आनी 1,45,00,000 सुमार लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान चड पिडलेले हे संवसाराचे फाटीवेले 5 देश. युनायटेड स्टेट्स 52,58,000 पावल्या. ब्राझिलाचो आंकडो 32,75,000 जाला. भारतांत 25,89,000 आंकडो जाला. रशियेत 9,17,000 नोंद जाल्या आनी साऊथ आफ्रिकेत 5,83,000 पेशंट सापडल्यात. फ्रांसाचेर कोरोनान चड प्रभाव दाखयल्लो. आतां थंय नव्यान कोरोनाच्यो केसी मेळपाक सुरवात जाल्या. थंयचें लॉकडावन काडून घेतल्या उपरांत सेगीत दुसरे दिसा थंय 3,000 नव्यो केशी सापडल्यो. फ्रांस सरकारान आतां सगळ्यांक मास्क वापरप सक्तीचें केलां. फ्रांसांत कोरोनाचें दुसरें ल्हार आयलां अशें तज्ञांचें म्हणणें. अशें आसलें तरी फुडल्या 2 सप्तकांनी फ्रांस थंयचीं स्कुलां सुरू करपाचे तयारेंत आसा. स्पेनाचेरय कोरोनाचो व्हडलो प्रभाव आसलो. तोवूय आतां ल्हव ट्रॅकार येवपाक लागला. सरकारान मास्क कंपल्सरी केल्लें, पूण मास्कांच्या विरोधांत लोकच रस्त्यार आयल्यात. व्हायरस ना जाला देखून आमकां भंय ना अशें तेंचें म्हणणें. न्यूझीलंडाचो प्रधानमंत्री जॅकिंदा आर्डनान तांच्या देशांत जावपी वेंचणूकय 17 ऑक्टोबराक फुडें धुकल्ल्या. कोविड फ्री म्हण जाहीर केल्या उपरांत न्यूझीलंडांत कांय नव्यो केसी सापडल्यो. 102 दिसां उपरांत ह्यो नव्यो केसी दिसून आयल्यो. सध्या थंय 78 एक्टीव केशी आसात. Immediate reaction when you heard there were no active cases of COVID-19 remaining in New Zealand? I did a little dance. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हांगच्या रस्त्यांचो कॉन्सेप्टूच कितें तें कळना. दर एका म्हयन्याक तो रिपेर करचो पडटा. कंत्राटदार थंय डांबर घालता काय रेंव तेंच कळना. अशा कंत्राटदारांचेर खर कारवाय जावपाक जाय. नावेलकार मागपाक लागल्यात. नवो रस्तो निदान 3 वर्सां तरी बरो उरचो अशी अपेक्षा आसता, पूण जायते कडेन पयलेच पावसांत रस्तो व्हांवून गेल्लो दिश्टी पडटा. नावेले तेंच पळोवपाक मेळटा. नावेलेच्या हायवे वयले जंक्शना कडली फोंडकोला पळोवन हो रस्तो अंदू तयार केल्लो रस्तो काय चंद्रा वयलो रस्तो हें कळप कुस्तार जाला. पळयात थळाव्या लोकांचें म्हणणें. हो रस्त्याचो कॉन्सेप्ट म्हाका कितें म्हणटा कळना. एक म्हयन्यान हो रस्तो रिपेर करता, एक म्हयन्यान, पूण तो 15 दीस पसून उरना. ते डांबर घालता काय रेंव कितें घालता म्हणटा तें कांय कळना. आख्खे आमचे शॉकअब्जर रस्त्यार सारके धडण टायर पसून वयतात. 3 म्हयन्यांनी 1 म्हयनो पसून येयना. असले कॉन्ट्रॅक्टराचे एक्शन कित्याक गव्हर्मेंट घेयना. हांव मागता बाब दिपक पावसकारा कडेन PWD मंत्री तेतूंत कितें घालता तें तरी पळय तूं कितें तें डांबर म्हणटा कॉन्सेप्ट तेतूंत घालता काय ना अशें म्हणून हें कळपाक जाय रे. ओगी कितें एक दिसांनी आनी सारकें जंक्शन हें हायवे सारकें नावेली आनी हायवे ही. तर हांव मागता सरकारा कडेन हे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ते फ्री ऑफ कॉस्ट मागीर तेंच्यांनी करून घेवचें अशें गेलें जाल्यार. आतां हे फाटल्यान रोड वर्क पॅच वर्क केलता तेंच्यांनी. आतां हे पावसान 3रे फावटी पॅच वर्क केल्यात. आनी गळी तशेंच पडला कोण पडल्यात. आतां इतलें ट्राफीक मेन हायवे हो जंक्शन हो आमगे चर्च आसा हांगा लोक पडटात. आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीज मातशें लक्ष दिवची. आनी चवथ बी आयले आनी प्रॉब्लेम जातलो. एक सायडाच्यान कोवीड प्रॉब्लेम चालू आसा. सो मातशें कन्सर्न ऑथॉरिटीज लक्ष दिवन कितें कितें फोन पडला कितें प्रॉब्लेम जाला हे सगळें जाता मातशें परमनंटली कितें एक सोल्युशन काडचें म्हणून मागता. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. बागा हिल सध्या नाजूक विषय जाला. झेवियर रिट्रीट हाऊस हेचे जमनींतलो आनीक एक व्हडलो भाग कोसळ्ळा. हे हवामानाक लागून घडटा काय दोंगरावयली झाडां ना जाल्ल्यान. थळावो आमदार मायकल लोबो म्हणटा परत अशें जावचें न्हू म्हूण राखणीवणत बांदतले. पूण मुळात ह्यो दोंगुल्ल्यो परत परत कोसळटातच कित्याक हाचेर मात तो कांय उलयना. ह्या वाठारांत मातयेची पालसणां कोसळप चालूच आसा. पयले खेपे पालसण कोसळ्ळें तें 3 ऑगस्टाक. त्या उपरांत 11 आनी मागीर 16 ऑगस्टाक. दोंगुल्ले वयलो भाग पावसा बरोबर सकयल घालून घेता. राखणे वणत एक कोसळ्ळ्या. सकयल आशिल्ल्या घराकय धोको आसा. तरीकय मायकल म्हणटा पालसणां कोसळची न्हू म्हण बांदकामां केल्यात. हाचेर झेवियर रिट्रीट हावजाचो फादर जोवितो डिसोजा कितें म्हणटा तें पळयात. हे सगळें पळोवन सारकें भिरांकूळ कशें दिसता. कित्याक आमी वयर रावताले आनी ह्या पॅन्डेमीक टायमार थोडे लोक हांगा येनासले. सो ताचे लागून कितें जातालें शांती समाधान सगळें उरलोलें. बरें पीस ऑफ मायंड म्हणटा पळय त्या भाशेन हांगासर आसलें वातावरण. पूण हें जालेलें आमचें मनय सारकें हल्लोलें आसा. सगळें चिंतना कितें करूंक कितें करनाका अशें चिंतून आमकां सारको तेजो सुटावो मेळना. सकयल आमचें आनीक एक घर आसा थिंगा येवन रावता. त्यो वस्तू सगळ्यो वयल्या घरानूच आसा. इल्ल्यो इल्ल्यो करून आमी हाडटा. आमचे हे वाटेन पांय वाट आसा सारकी अंजुना वचोंक. तो एक रस्तो आमचे फाटली एक गेट आसा पळय थंय पासून आसा बारीकशी पांय वाट. सो त्या वाटेनसान वचोन येवन आमचे वस्तू आमी घेवन येता. पूण ती 800 मिटर तरी जाता आनी ताचे लागून येवन वचोंक खडपांचेर आनी तशें निसोर आनी पावसूय पडत आसा अवघड जाता आमकां. आमी मागता आमच्या अधिकाऱ्यांनी आमकां कसली तरी मदत केल्यार पुरो. 2 पाटी माती काडली आता ह्या दिसांनी देवल्ली तितली रोडाची हय. सो आमी इमिडिएटली ताका स्ट्रेंथनिंग करूंक सोदता. नेक्स्ट टू द रोड कंप्लीट रिटेनिंग वॉल घालून स्टेप बाय स्टेप सारकी. आनी रिटेनिंग वॉल घालतना ती आमी बेश्टी हेची घालचे ना कॉन्क्रिटाची. पोनाक कॉन्क्रिटाची आसतली मागीर तेजी वयर सगळी लॉबरांनी घालतात. सो इट ब्लेंड्स विथ द नेचर ऑल्सो. फाटल्या दिसांनी 5 वर्सां पयलीं जे आमी काम केल्लें तें आयज बसून बरें. आतां जे हे वाटेन हें जाल्लें आहा डॅमेज जाल्लें आहा नॉर्थ इस्टर्न सायड तें आमी काम स्टार्ट करता. JCB घालून माती आमी 2 पाटी काडली पूण आजुनूय पासून काल लँडस्लायडान परतून माती येयली. सो हे चालूच आसतलें माती येवप. पावस जितको पडटा तितली माती आनीक सकयल येतली कित्याक तो हिलॉक सगळो वीक जाल्लो. Immediately we will start the work. As soon as this month ends,
मागीर सप्टेंबर एंड पासून हें काम चालू जातलें. गोवा 365 खातीर बागाच्यान संदीप कामुलकर. ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान बाळी रस्त्या कुशीक एक ट्रक आडवो पडलो. रस्त्यात गोरवांक वाटावपा खातीर यत्न करतना ट्रक आडवो जालो. ड्रायव्हर आनी क्लिनर दोगूय जखमी जाल्ल्यान दोगांयकय हॉस्पिटलांत घातल्यात. लोकांनी मात ह्या प्रकारांचेर तिडक उक्तायल्या. रस्त्यात गोरवांक लागून हांगा जायते खेपे अपघात जाल्यात अशें तेंचें म्हणणें. रस्त्यार मदींच गोरवां बसलेलीं असतात आनी ती भिराकूळ अपघातांक निमंत्रण दितात, पूण संबंदीत यंत्रणेचें तेंचे कडेन लक्षच आसना. राती जालो तो आमी आवाज आयकल्लो. हांव वयता हांव तेवटेन पावल्लो तो आवाज आयकलो. हे वॉल्त पयल्यार भरपूर डेंजर आसा आनी रस्त्यार पण गोरू भोंवता ते गोरवाचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय कितें तरी, ना जाल्यार 2 म्हयन्या एकदां तरी एक्सिडेंट आसाच ताच्यार. खरेंच तर हांव फुडें वयतालो आमकां उडयतालो तो गोरू घटनासलेली हांगा. तेगे बडे काव येयल ना, दोग जाण इंजर्ड जाल्यात. आमीच ताका काडला सकयल देंवन. सगळ्या पयल्या स्पीड ब्रेकर आसात आनी हे डेंजर वॉल्ताचेर एक स्पीड ब्रेकर ना. लोक काव जायना गाडयेक फास्ट जाल्यार लोकां जीव सुद्दां वचोंक शकता न्हू. पूण थंय एक स्पीड ब्रेकर घालपाक जायो आनी हेतून एक घालपाक जायो, ना जाल्यार हें वॉल्त भरपूर डेंजर आसा. गोवा 365 खातीर बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो मुख्यालय कोट्यांनी दुडू मोडून बांदिल्लें, पूण कितलींशींच वर्सां जालीं ताची देखभालच केल्ली दिश्टी पडना. खास करून टॉयलेटीची अवतिकाय जाल्या. माळावयले टायल्स फुटल्यात, फ्लशिंगाची उपकरणां चलनात, जायते कडेन नळ गळटात. हे इमारतींतली अवतिकाय पळोवन थंय येवपी लोक भितर येवपाक भियेतात. पुराय वाठार बुरसो जाला. टायल्स फुटल्यात, बरीच वर्सां तांची दुरुस्तीच जाल्ली दिश्टी पडना. ही इमारत वेवस्थीत सांबाळिल्ली जाल्यार तिची 5 स्टार हॉटेला कडेन तुळा जावं येताली, पूण प्रशासनान पुरायन तिचे कडेन आड नदर केल्ल्यान टिकेची धनी जावन रावल्या. म्हाका मातशें एमर्जन्सी हें जालें म्हणून हांव टॉयलेटान वचपाक गेल्लो हिंगा. ह्या टॉयलेटान पळयलें जाल्यार भितर वचपाना. टॉयलेटा कंडिशन हितू हे बॅड जाल्लें आहा. म्हाका दिसता हे लोक हांव नको कशें वापरताय ते हिंगा काम करताय ते हे सगळे लोक हिंगाचे जे वर्कर जाय ते कितें करून हांव टॉयलेट वापरताय म्हणून म्हाका खबर ना. वास पयलीं ते वचपाक सोंसपाक जायना पळय हिंगा. आख्खो कंडिशन कितें जाल्लें तें पळय देर ना मुखाल्लें आनी हें ना. म्हाका दिसता की हेजेर बेगीन नदर मारपाची कोणी येवन हिंगा पळोवन आनी हें बेगीच्या बेगीन हें कंप्लीट काम करून कोणाकय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काबार करपाक जाय. हें आसता म्हणटा टॉयलेट म्हणटा क्लीन आसपा जायो. एंट्रसाक पळय कशी तो आख्खे पिडार गांवांत सगळे जाल्ले आहा. आतां हे जाले उणें एक वर्स जालें, कांयच मेंटेनन्स ना. पयर फाटीं एक सिनियर सिटीजनाक भितर येतालो तो पडलो. कलेक्टरान खुद जावन ताणी इन्स्पेक्शन करून टॉयलेट लोकांक इम्पॉर्टंट आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. एक स्टाफ कोरोना पॉझिटिव्ह दिसून आयले उपरांत सादुरताय म्हूण चिखली पंचायतीन 5 दीस पंचायत बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. चिखलेचो सरपंच सेबी परेरा सांगता ते प्रमाण एक क्लार्क कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडलो आनी त्या उपरांत पंचायतीन 5 दीस कार्यालय बंद दवरपाचो निर्णय घेतलो. हेर स्टाफ वांगड्यांकय ऑब्झर्वेशना खाला दवरतले अशें सरपंचान सांगलें. आतां कोडान येयला आमचो एक स्टाफ लुडदीन आमचे आहा न्हू ते आमचे क्लार्क आहा ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळें म्हूण आनी तेजो घोवूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हूण. हेज्या पयले चिखल्यात केसी आसलेल्यो पूण आमी पंचायत लोकां लागून थोडे दीस फाटीं बंद दवरलेली पूण लकीली एक देखून आमचो स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळो ना. आतां आमी 5 दीस बंद दवरपाक केल्या कित्याक लोकां लागून. कित्याक आमचो एक स्टाफ जालो म्हणल्यार हेराकूय चान्सीस आसूंक शकता पॉझिटिव्ह जावपाक. सो हांव डॉक्टरा कडेन उलयलो. डॉक्टरान म्हाका सांगलां एक 5 दीस सगळें सांग म्हूण सारकें प्रिकॉशन घे घरा रावाय म्हूण. सो तेन्ना हांव मिनिस्टराकूय हांवें इन्फॉर्म केलें अशें आहा म्हूण आमची एक स्टाफ एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो तेणेंय सांगलां तुमी 5 दीस पंचायत बंद दवरे. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.